one word which can describe the whole letter to the Romans. उपास करसो प्राजित करचे येन पुरा कित्या ये वेचा मोतेंत देवा विशांत किते उदेता वो देव निजाकी मुजो मोक करसो आणि किते म्हणा हांवें चिंतले पूण आतां निजाकी पळोवंक गेल्यार वो बघा नाही समस्या सड जाल्यात आमकां ते फुड करची रीत सकत उणी 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 जावन येता तर आमी मागणें करचें कित्या आमी बरेपणान चलचें कित्या भाऊ आनी भयणीनो फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव न्हू ह्या रेतीरेक आमी तयाराय करन आसा आनी रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव न्हू आमी आमचो नियाळ करचो आसा म्हणून सांगिल्लें आसा आनी खंडीत जावन तुमी सुमेस्तांनी रोमा घरांक बरयल्लें पत्र वाचलां न्ही गे वाचलां न्हू व्हेरी गूड आतां थोड संगती रोमा घरांक बरयल्लें पत्र आमी कित्याक विंचलें तातूंत कितें विशेश आसा आतां सकड वळी आमच्यान हांगा नियाळ करूंक जावचे नात मुखेल जावन कितें आसा त्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करचो सांपावलो कितलीं पत्रां बरयल्यांत 13 पत्रांत 2 भाग आसात एक पवित्र सभांक बरयल्लें म्हळ्यार खंय ताणें वचून पवित्र सभा स्थापीत केल्ले आनी दुसरें व्यक्तींक बरयल्लें कितल्या व्यक्तींक बरयल्या पत्रांत ताणें टू हाऊ मेनी पीपल डीड ही रायट डायरेक्टली एड्रेस करन सांपावलो डॅशाक बरयल्ल्या पत्रांत वचप एक तिमोथी व्हेरी गुड तिमोथी कितलीं पत्रां बरयल्यांत 2 पत्रां बरयल्यांत आनी एक तीत कोरिंत मुनीस न्हय कोरिंत गांव कोरिंताच्या पवित्र सभा मनशांक उद्देश करन एक तीत आनी एक व्हेरी गुड ಒಟ್ಟುಗು त्या व्यक्तींचें नांव आसा टायटस तिमोथी फिलोमेन न्हय दादलो फिलोमेन ओके आनी कितल्या पवित्र सभांक बरयल्लें आसा हाऊ मेनी चर्चेस कम ऑन कोरिंत घरांक एफेस घरांक गालात घरांक कोलोसे घरांक फिलिपी घरांक थेसलोनिका घरांक आनी रोमा घरांक तशें म्हळ्यार 7 इगर्ज मतेंक आनी त्या मनशांक बरयल्लीं पत्रां तातूंत कोरिंत घरांक 2 पत्रां बरयल्यांत आनी तिमोथीक 2 पत्रां बरयल्यांत ओके तशें ಒಟ್ಟುಗು 13 पत्रां सांपावलोन बरयलेलीं अधिकृत जावन मांडून घेतलेलीं आतां पयल्यान जी कोणाक त्या पवित्र सभांक 7 पवित्र सभांक बरयलें म्हणून सांगलां म्हळ्यार तातूंत सकड पवित्र सभा सांपावलोन स्थापीत केल्ल्यो म्हळ्यार तो पयलें त्या गांवाक वचून जेजू क्रिस्ता विशयान उलोवन जेजू क्रिस्ताची समजणी दिवन तांतल्या थोड्यांक बावतिस्म दिवन जायते शिकोवन दिवन फाटीं आयल्या उपरांत तांकां उत्तेजीत करच्या खातीर तुमी त्या भावार्थान दंडळचे नाका तें जावचें नाका अशें जावचें नाका हालनाकात भियेनाकात म्हणून उत्तेजीत करन आनी थोडे शिक्षीत करन बरयल्लीं पत्रां रोमा घरांक बरयल्लें एक पत्र मात्र सांपावलोन स्थापीत केल्ली पवित्र सभा न्हय सांपावल थंय वचून पयलें तांकां शिकोवन आनी पुरो केल्ली न्हय सांपावलोन रोमा घरांक बरयल्लें पत्र तांच्या विशयान थोडें आयकल्लें मात्र डायरेक्ट जावन ताणें स्थापीत केल्ली न्हय देखून हें पत्र हेर पत्रांच्याकी अलग पयलें दुसऱ्यान हें पत्र सादारण सकड पत्रांच्याकी लास्टाक निमाणें येवचें म्हळ्यार सांपावल जायतो जाणटो जाला ताची शिकोवण जायती परिपक्वतेक पावल्या मॅच्युअर जाल्या आनी भोव सोबीत रितीन तो एक बांदून हाडटा खंयच्या एका ल्हानशा कारणा खातीर तो बरयता न्हय एक थियोलॉजी देवशास्त्र तांतूं बांदून हाडटा देखून इगर्ज मते जें जायतें चिंताप देवशास्त्र थियोलॉजी म्हणटा आमी तें सांपावलोन रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्राचेर होंदवण आसा म्हणून ताचें तावण मूळ पाळांक घेता बुन्याद घेता देखून हें पत्र भोव सोबीत आनी भोव अर्थभरीत भोव गुंडाळेचें देखून हातूंत जायती थियोलॉजी आसा दुसऱ्यान हें पत्र एका आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या भोव एका उंचल्या आनी भोव मुळाव्या शिकोवणेक लक्ती जाता भोव मुळावी ह्या सगळ्या पत्रांत जर एक शब्द आमी मतीन दवरचो आसा तो कितो तो खंयचो वन वर्ड वीच कॅन डिस्क्रायब द होल लेटर टू द रोमन्स वन वर्ड एक शब्द येस फेथ व्हेरी गुड भावार्थ आनी नितीवंतपण ह्या विशयांत आमकां शिकोवंक आसा देखून आतां आमी आमची थोडी समजोनी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या भोव सोबीत पत्राचेर आमचे दिश्ट खंचोवचे ह्या पत्राचेर जायती भासाभास जाल्या
डिबेट जाल्या, जायते मदें तर्क जाला, हें सतकी हें सारकें गी हें कशें समजून घेवचें, जायतो वाद विवाद जाला. युरोपाच्या इगर्ज मातयेंत फूट येवंकी हें कारण म्हणून थोडे सांगतात. कित्याक प्रोटेस्टंटां मदें आनी कातोलिकां मदें 16व्या शतमानांत थोडो मनस्ताप आयलो आनी गोंदळ आयलो. ह्या पत्रांत असल्या शिकवणेची सारकी समजून नातल्ल्या वरवीं म्हणून आरोप आसा. तरी आमी सारकें समजत तर जाल्यार हातूंत ह्या पत्रांत जायती गुणाय आसा, देखून समजूंक आमी प्रयत्न करचे. पयल्यान भावन आनी भयणीनो, काम केल्यार सांबाळ मेळाचें न्ही गे, मेळटा न्ही गे, काम केल्यार सांबाळ मेळाचें. ओके. आतां सेकंड, भुरगो इस्कोलाक गेलो, शिकलो, परीक्षा बरयलें, बरें बरयलें तर जाल्यार ताका पास मार्क या ताका सर्टिफिकेट मेळाचें. मागणें वरेसांव करन, मीस भेटोवन आनी नोवेन करन, तेर्स म्हणून तें केल्लें तेन्ना देवाचे आशिर्वाद. सॉरी दॅट इज द पॉयंट. रोमाकारांक बरयलें पत्र थंय आमकां धरता, थंय आमकां धरता. आमी करची व्हडली चूक ती. काम केल्लेचो प्रतिफळ म्हाका सांबाळ, हांवें मागणें केल्लेचो प्रतिफळ म्हाका आशिर्वाद. चूक. मागणें केल्लेचो प्रतिफळ आशिर्वाद देवान दिजे म्हणून ना. तुवें मागणें करच्या पयलेंच देवान तुका आशिर्वादीत केला. God has blessed you through his son Jesus on the cross even before you accepted that you were a sinner. तूं पातकी आसले तेन्ना देवान तुजे वयर ताची दयाळ नदर दाखयल्या आनी ताणें तुका बक्षिलां म्हणलें जावन आसा. सगळें भावार्थ म्हळ्यार हें भावार्थ म्हळ्यार तुज्या कामाचेर वंदून देवान आशिर्वाद दिवचे न्ही, देवाच्या बरेपणाक लागून तुवें तें बरेपण स्विकार केल्ल्याक लागून देवाचे आशिर्वाद तुका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून उडास दवरा भावन आनी भयणीनो, मुख्य एक संगत आमच्या बरेपणाक लागून देवान आशिर्वाद दिवचे न्ही, तुज्या सॅक्रिफिसाक लागून देवान आशिर्वाद दिवचे न्ही, तुवें करच्या प्राजिताक लागून देवान आशिर्वाद दिवचे न्ही. देवान तर आशिर्वाद दिवचे कित्याक? 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 तूं तासो म्हणल्या खातीर. यू बिलॉंग टू हिम. तूं ताची जावन आसाय, तूं तासो जावन आसाय आनी ताणें तुका आपणासो करून घेतला. आनी कोणूच आवय बापूय आपल्या भुरग्यान भिकारी जायचे, आपल्या भुरग्यान निराशी जायचे, आपल्या भुरग्यान देदेस्पर जायचे म्हणून कोणूच आवय बापूय अशें ना. सर्गीचो बाप कसो आसतालो? सर्गीचो बाप तुजो बाप तुजे खातीर आपल्या पुताक ह्या संवसारींत हाडून 33 वर्सां ह्या संवसारांत जियोवन निमाणें कुर्साचें मरण सोंसुल्लो तो जेजू क्रिस्त आनी तो पवित्र आत्मा तुवें दळदरो जायचे म्हणून कशें आशेत? वाय विल यू डिझायर दॅट? आनी देखून पयल्यान भावन आनी भयणीनो, आमच्या मतींत जर एक सूख चिंतप आसा, म्हज्या मागण्याक लागून, म्हज्या बरेपणाक लागून देव आशिर्वाद दिता, तें काडून उडा. गॉड विल नॉट कर्स यू. देव बिलकुल तुका शिराप घालचो तसलो न्हय. देव बिलकुल तुजें बरेपण लेखून तुका आशिर्वाद दिवचो न्हय. तुज्या सगळ्याचे की पयलें तो आशिर्वाद दिवचो. तर सवाल उदेवंक पुरो तर आमी हें पुरो करचें कित्याक? ध्यान करचें, मीस भेटोवचें, नोवेनाक वेचें, उपास करचो, प्राजीत करचें, हें पुरो कित्याक? हें सवाल धरा. इल्लें मुखार गेल्या उपरांत आंतू आमकां आनी इल्लीशी समजुनी आमी जोडतना जाप तुमीच ह्या सवालाक घेतल्यात. आतां हें सवाल प्रत्येक जावन हांवें म्हळें रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत एक म्हळें भावार्थ ताचे बराबर आसा. त्या भावार्था वरवीं तुका कितें मेळटा? वॉट डू यू गेट थ्रू युअर फेथ? जस्टिफिकेशन, नितीवंतपण. या साल्वासांव, या देवाची इश्टगात, देवाची कृपा, देवाचो मोग, देवाच्या मोक्षान, हें सगळ्याक जस्टिफिकेशन या नितीवंतपण म्हणून सांपावली एक शब्द गुंता. नितीवंतपण, जस्टिफिकेशन, रायचियसनेस म्हळ्यार देवाचें बरेपण तुका मेळचें भावार्था वरवीं. आतां हें समजचें जाल्यार आमी एक मेट फाटीं वचचें उत्पत्ती ग्रंथाक वचचें. उत्पत्ती ग्रंथाक भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां थंय तो गांस आमकां शिकयता. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायांत जेनेसीस चॅप्टर 3 4 to 6 आमकां पळोवंक मेळटा आदाव आनी येवेचें पयिल्लें पाताक. आदाव आनी येवेचें पयिल्लें पाताक. ओके. आतां येव आसा आनी एका सांकेत रितीन, एका काणये रितीन हांगा आदाव आनी येवेचें पयिल्लें पाताक आमकां विवरिलां. तें एक काणये रुपार विवरिलां.
देखून ती काणींत घेवची न्ही त्या काणये फाटल्यान आसा कितें तें समजोवचें देखून आतां स्वरूप स्त्रिये लागीं म्हणटा तेदवा स्वरूपान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मोडची नात देव हे जाणा जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. ओके आतां हातूं जें कितें सर्पान ह्या सैतानान सांगिल्लें कितलें सत कितलें फोटी सगळें सत गे पुरो फोटू ती मोरूंक ना न्ही तुमी मरची नात हें फळ केल्यार देवान तुमी मरतल्यात म्हणून सांगिल्लां म्हणून एवेन सांगिल्लें पूण तो म्हणटा ना ना तुमी मरची नात तुमी केले तर जर तुमचे दोळे उक्ते जाल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात तुमच्या मोसरान हें हांवें घालचें न्ही जाय की तसो अर्थ तो तुमचेर न्ही जाय की देवाक मोग तुमचेर देवाक न्ही जाय की पडून वचोंक ना तुमच्या विशयान ताका कांयच हुस्कोना देखून ताणें कितें केलां तुमकां खाली मनीस जावन रचल्यात न्ही जाय की तुमी हें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात ताका तुमी ताचे बरी जावचें म्हण ना ताका अशें ना ताका भिरांत आसा तुमी ताचे बरी जातात आनी ते तासो हुद्दो फरतात म्हणून देखून कालें करचें तुमी हें फळ खायचें आतां हें सांगतना एका मनशाच्या मोतीन कितें उदेता देवा विशयान कितें उदेता येवेच्या मोतीन देवा विशयान कितें उदेता व्हेरी गुड दुबाव डाऊट अरे वो देव निजा की म्हजो मोग करचो आनी कितें म्हणून हांवें चिंतिल्लें पूण आतां निजा की पळोवंक गेल्यार वो म्हाका वो म्हजो बेनिफॅक्टर न्ही हाका म्हज्या विशयान पडून वचोंक ना निजा की वो बोलपो हाच्या रुपार आसचो शेळये रुपार आसचो हाचें रूप एक हाचें कृत्य दुसरेंत देखून देवाचेर नीज जावन भावार्थ मोग आसा जाल्ले कडेन काळजान कितें उब जालो दुबाव उब जालो देवाच्या मोगाचेर एक सवाल उदेलें देवाच्या त्या निश्कपट निष्कळंक या कितेंच कंडिशन नातल्ल्या त्या मोगाचेर स्त्रिये तें उदेलें तें जावन आसा भावा आनी भयणी पाताक देवाच्या मोगा विरोध जेन्ना तुज्या मोतींत तुज्या आत्म्यांत कितें घोळटा तें जावन आसा पाताक पाताक म्हळ्यार खालें एक फळ खावचें न्ही पाताक म्हळ्यार खालें एक चिल्लुचें न्ही देवाच्या मोगा विरोध देवाचेरूच दुबावचें आनी असो परिणाम जावन कितें जाता पवित्र पुस्तकान चित्रीत केलां देवान तांकां धाडलें भायर धाडलें म्हणून येदेनेच्या बागीत हांव न्हू तांकां भायर धाडलें म्हणून पवित्र पुस्तकांत आसा उत्पत्ती ग्रंथांत पूण निजाकी खालें गेलें चिंतया तुका आनी एकल्याचेर डावट आयलो तुज्याच घरा तुज्या आनी एकल्याचेर डावट आयलो आनी तुजो जीव काडूंक तो राखता म्हणून कोणेंगी सांगलें आळे जागृत जेवण करतना जागृत भविश्या ताणें आंगडीतान वी काडिल्लें पळयलां काल त्या शॉपात ताणें वी काडतना हांवें पळयलां देखून जेवण करतना जागृत जेवताय गे तूं जेवताय गे आं बेन दिसता ताणें तशें सांगलें हांवें आयकलां ताका सोडना हांव तशें म्हूण सांगलें आयकलां जेवताय गे तूं नाका 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 हांगा जेवचें नाका हांव आनी एकडे वचून म्हजे हात पांय सोरोवन हांव जेवतां देखून भावण आनी भयण चिंती नाका देवान तांकां धांवडयलें म्हणून बदलाक मनीसच तूं जें सांगता नाका सायबा हांव चलतां म्हणून देवाक खोट मारून गेल्लो मनीस न्ही देवान मनशाक खोट मारली आनी ह्या खातीर देव परत परत मनशाक आपणास अशें ओडूंक आशेता जावं पुरो अब्रामा मुखांतर जावं पुरो नोये मुखांतर जावं पुरो मोइसे मुखांतर जावं पुरो हेर जायते प्रवाद्या मुखांतर मनीस म्हणटा ना हांव तुका पातयेना आनी निमाण ह्या खातीर आपल्या पुता जेजूक धाडलो आनी ताणें देवाचें काळीज उक्तें करून दाखयलें भावार्थ म्हळ्यार देवाक सतनुंचें परत्यान फाटीं सतनुंचें हांव तुका पाती येता आय बिलीव आनी ह्या खातीर म्हजो हात हांव तुज्या हातान दिता आय एम रेडी टू गिव माय होल लायफ इन टू युअर हँड्स हांव तयार आसा देवा घे म्हाका हो भावार्थ म्हळ्यार कितें एक वस्तू सांगची एक बायपाट केल्लें एक वाक्य सांगचें तें न्ही भावार्थ म्हळ्यार तुजें जिवीत त्या देवाच्या हातान समर्पूंचें आनी ह्या वरवीं मनीस नितीवंत जाता म्हणून सांग पाऊल शिकयता देखून नितीवंत जावचें तुवें मागणें भेटयल्ल्या वरवीं न्ही तुवें आनी कितें केल्ल्या वरवीं न्ही कितें प्राजीत केल्ल्या वरवीं न्ही बगार जें कितें तुज्या मोतींत त्या वायट सक्तेन भरुल्लें तें सांगचें ना हांव ताका पाती येना हांव तुका पाती येता हांव तुका पाती येता सोमया तूं जावन आसाय म्हजो गवळी तूं जावन आसाय म्हजो रचणार तूं म्हाका सांडिनाय हांव तुका पाती येता म्हूण सांगचें भावन आनी भयणीनो सांग पावलो
तिसऱ्या अध्यायांत 10 ते 18 वाक्य म्हणसर रोमन्स चॅप्टर 3 10 to 18 आमी थोडो वेळ हें आयकूया. कित्याक आमी चिंतूंक पुरो अरे अब्रामान हें आदवान सूख केल्यार म्हाका कितें, आमी खंयच्या रितीन सूख केल्या, आमी कांय करूं ना, आमी कांय करूं ना, हांव बऱ्यान चलोवन आसा, हांव ल्हानपणांत सांग पाऊल कितें सांगता पळय. हें सगळें 10 ते 18 म्हणसर वाक्य कितें तिसऱ्या अध्यायांत आसा सांग पाऊल ताच्या बोल्सांतान काडचें न्हय. सांग पाऊल म्हणून हें सगळें तुमकां दुसऱ्या रुपार तें गद्य रुपार आसा तें किर्तनांत मुन्य पुस्तकांत आनी प्रवादेत इजाया प्रवादेत काडलीं उतरां तो थंय घालता. देखून सवकास तें आमी वाचचें. नीतिवन म्हणलोच ना, नीतिवंत म्हणलो कोणूच ना, कोणूच ना, एकलो दोग न्हय, कोणूच नीतिवंत ना. ओके, जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. कंटिन्यू. सर मनीस देवातून पयस सरल्यात आनी सुकोवन पडल्यात. देखून बरें आदरतलो कोणूच ना, एकलोय ना. तांचो गळो उक्तो केल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. तांच्या जिबांनी खेळटा ठक्क उतरां. तांच्या वंटा तळा आसा वीक मारेकार. हें सगळें किर्तन 140 आनी 100 किर्तनांत तुमकां जर आनी कितें क्रॉस रेफर करून पळोवंक जाय तर जाल्यार किर्तन 14 साम 14 1 to 3 हांगा तुमकां तें पळोवंक मेळटा. तशेंच मुखलें किर्तन 5 9व्या वाक्यान तें आमकां पळोवंक मेळटा. कंटिन्यू. तांच्या तोंडांनी सोळशिरां बरोवन वंततात. हेरांचो जीव काडूंक आनी तांचेर जुलूम करूंक ते मुखार. मुन्यो पयलें हें प्रोवर्ब्स चॅप्टर 1:16 हें आसा आनी ताच्या पयलेंचें किर्तन तांच्या वंटा तळा आसा वीक मारेकार तें किर्तन 141:3 आसा तें. कंटिन्यू. गेल्ल्या कडेन ते ओमतात नास आनी बंगस्टळ. हें इजाया प्रवादेतावन येवचें जावन आसा 59 अध्याय 7 ते 8 म्हणसर. समाधानाची वाटच ते नेणांत. किर्तन 36:1. देवाची बिरान तांकां कांयच ना. येस, हें सगळें मनशांतय आसच्यात असल्या अस्कतकाया विशांत विविध जाग्यांनी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें तसलें सांग पाऊल बरयता आनी म्हणटा जावं जुदेव जावं जेंतील जुदेव न्हय आसले कोणूच सांगूंक शकनात हांव देवाक निजायकी पातयेता देवा असो निजायकी हांव मोग करता. बियान करूंक पुरो देवा हांव शिराप पडता कोण ना, हांव नाच जाता कोण ना म्हणून, पूण नीज जावन उक्त्या काळजान संपूर्ण जावन देवाक पातयेवचो कोणूच ना. आनी ह्या वरवीं देवा थंय नित्यवंत देवाच्या लागीं येवन देवा थंय एक जावचें तसलें हक्क आमी हर एकल्यानी होगडावन घेतला म्हणलें तसलें एक सत सांग पाऊल रुजू करूंक आशेता. हाच्या विशयान सवाल विचारूंक पुरो. आमी विविध रितीन हाच्या विशयांत एक तर्क करूंक पुरो. हें नीज गी, आमी हर एकली पातकी गी, ह्या थोडी म्हणी पातकी न्हय गी म्हणून आमी ह्या हाचे तावणू ह्या शिकवणे तावणू सांत आगोस्तीन 4व्या शतमानांत सांत आगोस्तीनाचें नांव आयकलां गे. तो ओरिजिनल सीन म्हळ्यार सैंबाचें पाताक म्हणलें शिकाप ह्या शिकवणे तावणू सांत पाऊल आगोस्तीनान घेवचें जावन आसा. सैंबाचें पाताक एक आमचें वैयक्तीक पाताक जें कितें आमच्या समजुनीक आयल्या उपरांत आमी करचें देवा विरोध वेचें, आनी एक पाताक जी अस्कतकाय आमचे थंय हर एकले थंय सैंबा वरवींत आमच्या जल्मा वरवींत येवची जावन आसा. आदावतावणू ताच्या उपरांत संतते जावन संतते पर्यंत येवची जावन आसा. जें कितें देवान आदावन येवेक सांगिल्लें वाडा आनी सडा आनी संवसार बरा. इंग्लिशान ताचें ट्रान्सलेशन बरें आसा. बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. आमकां कोंकणीन करतना वाडा आनी सडा म्हणटना दोनी शब्द एकच सिनोनिम्स म्हणून आमी चिंता, पूण इंग्लिशांत फ्रुटफूल फळां दीक जाया आनी मल्टिप्लाय जल्म दिया. जायते पटी हे फ्रुटफूल म्हळ्यार फळां देखपण ना तर जाल्यार जेजू जुवांच्या वंजलांत 15व्या अध्यायांत दाखो आनी तुमी फांटे म्हणून त्या वापारींत जेजू उलयता म्हजे विना तुमी कांय करूंक शकनात. तुमी फळां दीक जावचें केन्ना म्हजे सरशी कशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तो फळ दिवंक शकना, तशें तुमी म्हजे थंय रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. म्हणजे फळां दीक जावचें देवा थंय आसल्यार मात्र. देवतावन पयस गेल्यार तुवें फळां दीक जावंक जायना, मल्टिप्लाय करियेत. असो परिणाम जावन चिंतया
चिंतया दादलो आसा स्त्री आसा ताचे कडेन 25% राग आसा दादल्या कडेन 25% स्त्रिये कडेन 25% ती सांगाता येतात तांकां एक भुरगें जल्मता कितले % राग जाता ताचे कडेन दोगांयचें कॉन्ट्रिब्युशन दोगांयचें कॉन्ट्रिब्युशन तें भुरगें रागासो आनी एक मुदो जावन जल्मता आनी तें रागासो मुदो जावन जल्मल्लें भुरगें आनिल्लो राग आपणायता कित्याक आनी कोणाचें तें हें पुरो आयकलें उपरांत आनी एक रागासो मुदो जाता आनी हांगा आनी एक रागासो मुदो आसा हे दोनी रागाचे मुदे सांगत आयल्या उपरांत खालें जाता त्या खातीर भावना आनी भयणीनो आमची न्ही समस्या चड जाल्यात आमकां तें फूड करची रीत सखत उणी 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 जावन येता कितली संपत्ती असल्यारी कितले ग्रेस्तगाय असल्यारी आमकां ते जियोंक ती शांती समाधान नासतना आमी कश्टोन आसा डिवोर्स जावन आसात कुटुंबां पिड्ड्यार जावन आसात खाली ह्या कारणा खातीर कित्याक बरेंपण वृद्धी जावच्या बदलाक मल्टिप्लाय जावच्या बदलाक खाली वायट मात्र मल्टिप्लाय जावन आसा वाडाणी सडा म्हळ्यार बी फ्रुटफूल फळां बरीच जाया ताच्या उपरांत वाडा आतां भाऊ न्ही भयणीनो तिसऱ्या अध्यायांत रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत तिसऱ्या अध्यायांत 20व्या वाक्यांत सांग पावलो आनी एक आर्ग्युमेंट घालता हें तो सांगता कित्याक नियमशास्त्रान फरमायला ते केल्ल्या वरवीं कोणूच मनीस देवा वजीर नितीवन जायना आतां तिसऱ्या अध्यायांत 20व्या वाक्यांत जुदेव म्हणूंक पुरो अरे हे जनतेल पुरो नितीवन जायना जावंक पुरो दे डीड नॉट हॅव द लॉ पूण आमकां लॉ नियमशास्त्र देवान दिला धा उपदेश दिल्यात ताच्या उपरांत हेर जायती शिकोवन दिल्या आनी हें पाळिल्ल्या वरवीं आमी देवा मुखार हृदय उबार करून चलोवंक शकता आमी सगळे बरें म्हूण सांगूंक शकता सांपावल म्हणटा नियमशास्त्रा वरवीं तुका मेळचें कितें तुवें पाता केला म्हणली समजणी मात्र नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं तूं नितीवन जायनाय त्या खातीर जेजून दिल्ल्या त्या ओपारींत लुकाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत फारिसेव आनी पब्लिकान तो फारिसेव देवा मुखार जेजू म्हणटा देवाळाक गेलो आनी ताचें हृदय मोडोवन म्हणलो देवा हांव 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 पातकी न्हय हांव तुका अर्घ दितां हांव हप्त्याक 2 फावटी उपास करतां दांतलो 1 वंटो दान दितां हांव त्या पातक्या बरी न्हय हांव बरो आनी तो सुंकागार आपले तकलीसय ती उबार उखली नासतना तो म्हणालो सोम्या हांव एक पातकी आनी जेजू निमाणे कितें म्हणटा तो कोण देवा संगी नितीवन जावन गेलो कोण तुज्या व्हडपणान तुवें तें केल्लें हें केल्लें देवा थंय राजी जावचें न्हय नितीवन जावचें न्हय बगार तुज्या खालतिकायन त्या देवाक स्विकार केल्ल्या वरवीं तूं देवा थंय राजी जाताय नितीवन जाताय ताचें बक्षाने तूं जोडताय बघून न्ही भयणीनो जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत दुसऱ्या अध्यायांत 13व्या वाक्यांत आमकां एक सोबित्तेक शिकोवण जें कितें मनशान केलें जें कितें आदावन आनी येवेन केलें जें कितें ताच्या उपरांतल्या संततेन केलें तें देव रोडोवन म्हणल्या बरी हांव परत्यान सांगता देव कशें रोडोवन म्हणल्या बरी जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर तो बरयता सांगता जेरेमिया चॅप्टर 2:13 मुझे परजेन 2 वायट केली म्हज्या परजेन 2 वायटां केल्यात 2 वायट 2 फॉल्ट्स 2 सिन्स माय पीपल हॅव कमिटेड व्हॉट आर दे नंबर 1 ताणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो ताणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो म्हाका सांडलो ताणी ओके एक सांडलो दुसरें कितें केलें ताणी आपल्या पासत बांय कोंडल्यो उदक धरून उपकारान त्यो फुटकरो बांयो कोंडल्यो ताणी तूं नाका म्हळें मात्र न्हय ताणी वचून आपणाक बांयो कोंडल्यो आमी कित्याक वचून ताचे तान उदक हाडली आमी आमकांत कोंडून आमकांत जाय पुरतें उदक आमी कोंडटले हांव लिकी सिस्टम्स दे डग फॉर देमसेल्व्स देव रागान सांगता न्हय हांगा बेजारायन सांगता म्हज्या लोकांक म्हणटा तो कोणूय तांणी आनी परक्यांनी म्हणना म्हज्या लोकांक भाव आनी भयणी हांगा देवाचें काळीज खंडीत जावन हांगा कोण तुमी वडील आसात आवय बापाय आसात केन्ना तुजो पूत या दूत तुका कोट मारता तुज्या घरा तेन्ना तुका समजता ह्या
पिंपऱ्यात हांव आज पर्यंत ह्या बाळाक हांवें इतलो मोग दिलो, इतलें पुरो केलें, इतलो पुरो त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो, सगळें केल्या उपरांत आज म्हजें उतर आयकनासतना कोटमार आपणाक जाय तशें जावंक पुरो तुवें ताचें मॅरेज प्रपोजल या कितें गर्लफ्रेंडाक या बॉयफ्रेंडाक तुवें जायना म्हणून सांगलें या आनी कितें तूं वळखनाय आनी त्या खातीर ताणें ती खोट मारतना तुका जावं सो घात, तुका जावची ती दूख आनी एकल्याक समजूंक जायना. तेन्ना देवाची दूख तुका समजता. ताच्या की 1000 वांट्यांनी चड म्हूण येता. कित्याक तुका जाल्यार तें एक मात्र देवाक आमी सगळीं म्हज्या लोकान 2 सुखी केल्यो, 2 पातकां आदारलीं, 2 रितीचें दळदेरपण आदारलें. बाबा आनी भयणी, लोक म्हणटाना कोणाकी म्हूण चिंती नाका. तूं आनी हांव आनी तूं जावन आसा त्या देवाची परजा. आनी ह्या खातीर आमकां फाटीं हाडचे पासत ताणें आपल्या पुताक धाडिल्लो. ह्यो बांयो कितें आमकां कोणची संवय आसा पळय, आमच्या खातीरच आमी खणटा. कोणची गरज ना. देखून जुवांच्या मंजलाच्या 7व्या अध्यायांत जेजून सांगची ती उतरां भावार्थ दवरले ते कोण सत म्हणटा ताच्या काळजात वाळटलें उदक, जिवीत दिवचें उदक वाळटलें. थंय पवित्रत्व वाळयतलो. बाबा आनी भयणी, आमचो भावार्थ इतलो ग्रेस्त, इतलो सोबीत, इतलो भरवशान भरलेलो जायते फावटी नीजगी म्हणून आमकां पाती येवंकूच जायना. पाती येवंकूच जायना. रोमाकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 3 वाक्यांत आमचें काम आनी आमचें भावार्थ हाचे थंय आसचो फरक आनी आमच्या भावार्थाक लागून जें कितें आमी जोडूंक शकता ताच्या विशयांत सांपावल सांगता. 4:3 पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? अब्रामान देवाक सतमानलो आनी ताणें सतमानले निमती देवान ताका नितीवंत म्हूण लेखलो. देवान अब्रामाक नितीवंत म्हूण लेखलो. कित्या तो ताच्या फाटल्यान गेलो. सगळें सांडलें आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. पातयलो. अब्राम पातयलो. हे तुजो गांव सांडून हांव दाखयता त्या गांवाक वच म्हूण सांगतना अब्राम पातयलो. त्या खातीर तो नितीवंत. पातयल्ल्याचो परिणाम जावन तसल्लो. जर ती पातयली नातल्ली तो म्हणटालो तूं कालें म्हाका 75 जाली आनी भुरगें जावचें चान्स ना. उरलें सगळें म्हजे कडेन आसा. आस्त पास्त आनी कितें जाय आसलें सगळें आसा. तूं म्हणटाय हांव तुका भुरगो दितलो. 75 कालें आनी साध्य ना. तूं कोणगी कालेंगी कांय माहीत ना. पूण अब्राम एका रितीच्या अडचणेंत आसा. भुरगें जाय म्हणली आशा आसा आनी हाचो परिणाम जावन अब्राम भविश्य चिंता आसतलो. गेल्ल्यान कितें लॉस आसा? आसलें सगळें घेवचें आनी वेचें. पळयलें बरी जालें. मेळ्ळ्यार मेळटा, नाजाल्यार कालन जाल्यार इल्लें एक्सरसायज केल्लें बरी जालें, सोलोवन आयिल्लें बरी जालें. तशें केलो गे अब्राम? ना. सगळें कांयच परत सवाल करिनासतना खंयच्या रितीन येतलो. आनी तो अब्राम कितलो तेंप अत्रेगान राखून रावलो 500 वर्सां प्रायर. जें कितें देवान सांगिल्ल्याचो परिणाम जावन सांडून देवा फाटल्यान गेलो बसयल्या गांवाक म्हणून. आनी इजाक ताका जल्मालो केदाळा 100 वर्सां प्रायर. एक भुरगें जावंक 25 वर्सां जाय पडली. कितलो सवकास पळया देव. कालें करूंक आशेता देव हांगा. जो कितें भावार्थ तुज्या खाली जिबेत हांव आयला, जी कितें उसरणी तुजी खाली खातीत हांव आयल्या, या जी उसरणी तुवें केल्या तुज्या काळजाच्या गुंडायत हांव आयल्या, तुवें प्रूव करूंक आसा. आनी ती प्रूव करूंक देव एक अवकाश दिता. केन्ना तूं घट्ट रावताय. 1 वर्स न्हय, 2 वर्स न्हय, 10 वर्सां न्हय. हांव तुका पाती येता सोम्या. कितेंय जावं हांव तुका पाती येता. अब्राम पातयलो. न्हय मात्र भुरगो मेळ्ळे उपरांत पातयलो. त्या भुरग्याक व्हरून बली जावन समर्पी म्हूण सांगतना अब्राम पातयलो. आनी नाका हांव आयिल्ल्याचो उद्देश पुरक जालो. म्हाका एक पूत जल्मलो आनी कित्याक हाचें आयकाचें म्हणून अब्राम देवाक पाठ करन चल्लो ना. हें ताचें ग्रेटनेस. ताणें केल्ल्या कृत्याच्या की सड ती पातयेनी देवाचेर ताणें दवरली पळय, तें ताचें वर्तेपण. देखून भावा आनी भयणी, आमच्या भावार्थाचें बोळतें आमी हर एकली सुडसुडीत जावन व्हडलीं कामां करूंक शकचे ना. आमी हर एकली
काले शाणेपण असलेली बुदवंतगाय असलेली या पवित्र पुस्तक कोट करूंक शकचेत असली सकाळी जावन संजय मुसली मागणें करूंक शकतली या दिंबी घालून आनी कितें करूंक शकची आसची नाव पूण भवरतांत आमकां हर एकल्याक स्ट्रॉंग जावयेत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भवरतान घट जावंक तुज्या गांठीनी बोळ आसा जें म्हणून ना तुज्या पेंगटान बोळ आसा जें म्हणून ना तुज्या मोतीन ती वटलें आसा जें म्हणून ना तुज्या काळजान तो मोग आसलें पुरो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भावा आनी भयणी आमकां हर एकल्याक हांतुरणार शेवटल्या रे भवरतांत देवा थंय एक जावयेत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भावा आनी भयणी ह्या भवरता विशयांत आमी अभिमान पावोवंक फावो तो सपनलो देखून देवान ताका नितीवंत म्हणून घेतलो नितीवंत म्हणून लेखलो आतां आनी एक मेळट आमी मुखार वचया आमी हांवें आनी तुवें नितीवंत कशें जावचें हांवें आनी तुवें नितीवंतपण देवा मुखार कशें जोडचें जोडूंक साध्य आसा गे ह्या विशयांत आमी सांपावल कितें आमकां सांगता आयकुया अध्याय 4:26 जावन 25 म्हणसर 4:24-25 आमचे पासोती ती बरयल्ली म्हणयेत जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक मेल्लांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाक आमी सतमंताव देखून आमी नितीवंत म्हूण लेखोंक कारण जातले आमी नितीवंत कशें जावचें कशें जावचें आमी कशें नितीवंत जावचें हॅलो नितीवंत म्हळ्यार खालें देवाक मेस्वाल्ली कशें जावचें परत वाच बाबा जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक मेल्लांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाक आमी सतमंताव जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या त्या बापाक आमी सतमंताव देखून आमी नितीवंत म्हूण लेखोंक कारण जातले आमी नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाताले देखून आमच्या भावार्थसो गूट परगटुया कितें म्हणटा आमी जेजू मेलो जेजू जिवंत जालो जेजू परत येतलो हो जावन आसा भावार्थ त्या जेजूक सतमणचें तो मेलो कोणा खातीर म्हजे खातीर म्हजे खातीर म्हजे खातीर तुजे खातीर आमच्या हर एकल्या खातीर तो मेलो म्हूण सतमणचें बेश्टेन ड्रामा केलो न्हय तो मेलो आनी त्या मेल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताक देवान जिवंत उठयलो मात्र न्हय एक दीस तो परत येतलो देखून सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें केंद्र तें जावन आसा जेजूचें मरण जावन आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें केंद्र आनी त्या मरणाचेर आनी त्या जिवंतपणाचेर सतमणलेल्याक सासणाचें जिवीत लाभता प्रेज द लॉर्ड देवाक मेसवचें खाली ह्या एका संगती मुखांतर मात्र देवाक तुवें मेसवल्लो जावचें देवान धाडले त्या पुताक सतमणलेल्या वरवीं आनी त्या पुतान देवान संवसाराचो सैमोग केलो गे आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो जरती करच्याक न्हय बगार बगार आपलो जीव दिवच्याक आनी ताणें म्हजे खातीर आनी तुज्या कित्याक तो जीव दिचे पातकांचें फारीकपण मरण पातकांचें फारीकपण मरण देखून जर आमी जेजूचें मरण ना आमी हर एकलीं देवातावन अलग जावचें आसलें मरण म्हळ्यार देवातावन अलग जावचें कुडीचें मरण मात न्हय संपूर्ण जावन नास जावचें सासणाचें जिवीत देवताय मात्र आसा देखून पाताक म्हळ्यार देवाक खोट मारिल्लो परिणाम जावन ताचें कितें आस्त आसा ताचें कितें सासणाचें जिवीत आसा तुकाय ना म्हाकाय ना कोणाय ना आनी जेजू कितें करता तें मरण आपणाचेर घेता देखून तो कुर्साचेर बोब मारता बापा म्हाका कित्याक सांडलाय अलग जावचें सेपरेशन संपूर्ण रितीन जेजूक तें भोगूंक मेळ्ळें देखून चिंती नाका खाली ते चार म्हणून सांगना हांव सॉरी ते जरबंदाचे मार आनी कुर्साची जडाई जेजूक कोश्टूंक सकली निराश करूंक सकली बगार ताच्या चड मनशाचें पाताक जें इतलें जड जालें तो निजाकी तुज्या आनी म्हज्या कश्टांत वळख जालो म्हण येत आनी थंय ताचें थंय संपूर्ण खाळोक ताका भोगूंक मेळ्ळो देखून तो उद्गारलो बापा कित्याक सांडलाय तरी मुखार उद्गारता तो म्हजो आत्मा तुज्या हातीन समर्पिता भावा आनी भयणी हें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें सत ही जावन आसा तुजी आस्त म्हजी आस्त ही कोणें फारूंक नजो देखून हें केल्ले वरवीं देव आमचेर मेसवाता तें केल्ले वरवीं देव आमकां आशिर्वाद दिता तें केल्यार मात्र आमकां हें मेळटा म्हूण जर कोण सांगता या तुमी चिंतात जाल्यार देवाक त्या क्रिस्ताच्या मरणाक तूं इन्सल्ट करताय प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे आमच्या मोतीतान कोणें सोरून उरूंक नजो. कित्याक सैतान अशें येता हें सत, कित्याक ह्या सता मुखार सैतानान रावूंक जायना. हें सत सोरून उरूंक अशें येता. तुज्या काळ जाता तें काडून उरूंक अशें येता. तें सोडी नाका. देखून हर एक पटीन कितें निराशपण भोगता तुका, कितें सलवणी भोगता, कितें केल्लें तूं सक्सेसफूल जायना या आनी कितें पातकान तूं परत परत पडता, अस्कत काय भोगता. उडास कर तुजे पासून. तुजो क्रिस्त मेला, तुजो देव मेला. जर ताणें तितलें केलें जाल्यार तुका तो सांडचो ना म्हणलें जाल्यार सत परत परत तुज्या मती काड. परत परत तुजे मती काड. कोणेंच तुका दुस्पटावंक नजो, सलवूंक नजो. अध्याय 5:8-10. पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवण जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतलेय आमी खंडीत बचाव जावंक पावतले. भाऊन आनी भयणीनो, एक गडपर आमचे दोळे धांपया. आत्तां वाचलें वाक्य परत आयकुया. पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. तुमचे दोळे धांपा. ही एक काणी न्हय. हे एक बेश्टेच शुल्लक जावन उडोवचो तसलो विशय न्हय. वो हेरां संगती बरी न्हय. हांगा एक विशेष एक सत म्हाका आनी तुका सांगपाक उलोवप करता. आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो. आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो. आमी अस्कत आशिल्ल्या तेन्ना, आमी देवा थंय वचूंक साध्य नासले तेन्ना देव आमचे सरशी आयलो आनी आपल्या मरणान आमकां ताणें जिवीत जोडून दिलें. तितलो मोग करचो तुजो देव. त्या देवाक काळजांत हांव अर्घ दिवया. Erga Jesu, erga Jesu, oglap Jesu, mundan Jesu, erga Jesu, erga Jesu, oglap. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धर्मदूतांची कृत्या 17 अध्याय 28 वाक्य. कित्याक ताचे एक घडी. Acts of the Apostles chapter 17:28. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, आमी ताचे थंय जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें In him we live, move and have our being. In God we live, move and have our being. ताचे थंय आमी आसांव. नेक्स्ट कितें? चलतांव आनी आसांव. इन हिम, ताचे थंय आमी आसांव. जर तूं जीव आसाय तर जाल्यार तुजे थंय तुजो देव आसा म्हूण उडास दवर. विसर नाका. जेन्ना ताच्या हाजीर पडना तूं जीव आसूंक शकनाय. आमी ताचे थंय आसांव, जियेतांव आनी भोंवतांव. भोंवन आनी भयणीनो, सुरवेर हांवें एक सवाल विचारलें. शिकवणेच्या सुरवेर एक सवाल विचारलें. काम केल्लेचो परिणाम जावन मजुरी, इस्कोला गेल्लेचो परिणाम जावन सर्टिफिकेट, मागणें केल्लेचो परिणाम जावन आशिर्वाद, कनेक्शन ना म्हूण सांगिल्लें. आमी काम करिना जाल्यार, म्हणजे आमी मागणें करिना जाल्यार देव आमकां आशिर्वाद दिता. तर हांवें सवाल विचारिल्लें, तर आमी मागणें करचें कित्याक? आमी बरेपणान चलचें कित्याक? आमी नीज जावन मिसा घेवचें आनी करचें कितें कित्याक? मागणें करना जाल्यार पाताक जाता म्हणल्या खातीर आमी मागणें करचें गी म्हणलें एक सवाल आशिल्लें. तर कित्याक मागणें करचें? Why should you pray then if God blesses you even without your prayer? Why should you come for the novena? Why should you offer Eucharist? कित्याक? 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 Out of gratefulness. देवान तुजे खातीर तितलें केल्ल्या खातीर अर्गां जावन, रेस्पॉन्स जावन, थँक्स जावन, देवा तुवें म्हजेर इतलीं आशिर्वादां घाल्याय,
त्या खातीर देवा हांव तुजे चरशें आयलां. तुका अर्गां जावन आयलां, खड्डाय जावन न्हय, कंपल्शना खातीर न्हय, तुका बेजार जाता म्हणल्या खातीर न्हय. भावण आनी भयण, आमी जायते भटजींचे आसा, आमी कितें मिसाक येना जाल्यार पाताक जाता, देवाक बेजार जालें म्हणून. देवाच्या आशिर्वादांतल्यान आमी आमकां अलग केलो म्हणून मात्र. जिविताच्या जरी तावन तूं थंय गेलोय तर जाल्यार ताचे तावन मेळटा, तुका आशिर्वाद मेळटा. वचना जाल्यार तुवें तुका मारण घालून तुजेच पांय तुवें कातरले बरी, तुकाच तुवें मारण घेतले बरी. देखून पाटी मुखार करनाकात. गोडो मुखार आसाचे ताच्या फाटल्यान गाडी, ताची कितें गाडी आसाचे, गाडये मुखार घालनाकात. देखून पयल्यान आमचे सगळे आमचो नियाळ 2 संगतींनी आमी संक्षिप्तरान घालचो तर जाल्यार, पयल्यान देवान आमचो मोग खंयच्याच शर्ता खातीर करचो न्हय. आमी मागणें करता तें करता म्हणल्या खातीर न्हय, संपूर्ण जावन देवान तुजो आनी म्हजो मोग केला आनी करता. सेकंड, ताच्या मोगाचो प्रतिफळ जावन, रेस्पॉन्स जावन जें कितें हांव करतां. देखून जेन्ना तूं बरें करिनाय, वायट वाटेन वेताय, तेन्ना तूं बवरता आसा म्हळ्यार ना म्हणून अर्थ. तूं पातये नाय म्हणून अर्थ. सत्मंत म्हणूंक पुरो पूण पातये नाय म्हणून अर्थ. पवित्र पुस्तक वाचूंक पुरो पूण देवाक तूं पातये नाय म्हणून अर्थ. देखून तुज्या करण्यांनी तूं देवाक पातयताय म्हणून रुजू करताय. Through your activities, through your words, through your deeds, through the way you live, you prove that you believe in God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देखून भावा आनी भयणी, जें कितें आमी करता पळय, आमच्या काळजांत हांव येवन, आमच्या काळजांत हांव येवन, आमचे मागणें, आमचो भावार्थ जें कितें आमी सगळें करता आमच्या काळजांत हांव येवन, तेन्ना आमी 2 रितींनी चलचें ना. एका रितीन इगर्जेंत आनी एका रितीन भायर चलचें ना. एकच रितीन चलतलें. लुकाचो वांजेल 17 अध्याय 10 वाक्य हाचे संगी आमचो नियाळ आमी अखेर करता. लूक 17:10. तशेंच तुमकां फरमायल्ले सक्कड कर्ण जातस तुमी म्हणजय, कितें म्हळ्यार आमी साकर, आमी करी जंय आसले ते मात्र. आफ्टर डुईंग एवरीथिंग, सगळें कर्ण जाल्या उपरांत राखून रावं नाका. देवा आशिर्वाद दी, आशिर्वाद दी. जेजू म्हणटा सगळें कर्ण जाल्या उपरांत तुमी सांगाचे, आमी कितलें जाल्यार साकर, आमी कितें करी जें आसलें तितलें मात्र केलां. असो अर्थ कितें? डोंट पुट द कंडिशन्स. हांवें 7 नोवेनाक वचून 9 नोवेनाक करन, हें करन देवा दी. जायते पटीन देव दिता, आमच्या इनोसन्साक लागून, आमच्या ल्हानवीकपणाक लागून दिता, पूण तें कंडिशन घालनाका. सारकें न्हय तें. जेजू म्हणटा तें तूं सगळें कर्ण जाल्या उपरांत सांगा, यू डू नॉट हॅव ए कंट्रोल ओवर. म्हळ्यार देवाचेर तुका एक हक्क ना. सांगनाका हांवें इतलें बरें केलां दी म्हाका, ना. सांग, तुका जस्त की तूं सांग आनी त्या हेरांकय सांग. जर कोणी म्हण तुका कोंगता जाल्यार इतले पडी नोव्याना घेता, इतले रैतऱ्यांक घेता, इतल्या मागण्या घेताय, तुवें मागिल्लें मेळ्ळें गे म्हणून तुका सवाल मारतना, कित्याक तुजो सैरो, तुजो शेजारी न्हय तर कोण मारना जाल्यार देंवसार म्हण तुका कंडिजान मारतलो. सांग ताका हांवें तें केलां, कित्याक हांव तासो. आय बिलोंग टू हिम, दॅट्स वाय आय हॅव डन इट. इट इज नॉट टू गेट एनीथींग, बिकॉज आय हॅव रिसिव्ड ऑलरेडी हिज लव. तासो मोग म्हाका मेळ्ळा, अर्गां जावना तुका दिका. देखून लुकान बरयल्या वांजेलान जेजू म्हणटा सगळें कर्ण जाल्या उपरांत तुमी सांगा, आफ्टर ऑल वी आर सर्वंट्स. आमी ताचे सेवक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक घडीभर दोळे आमी धांपया. आतां मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावचे आसा. त्या मिसाच्या बलिदानांत परत मेन जावन आसा कुर्सार जेजून भेटयल्लें तें बलिदान. म्हज्या आनी तुज्या पासत भेटयल्लें बलिदान परत आमी ह्या हालतारेर पुनरावर्तीत करतले, हांव भेटयतले हांव. आनी ताचें रगत वाळटलें आमचेर वाळून दी. आमच्या दपटल्ल्या काळजाचेर तें वाळून दी. आमच्या कुटुंबाचेर तें वाळून दी. आमी बावार्थ दवरया. सतमन सतमनता सोम्या तुज्या त्या रक्ता वरवीं तुवें आमकां सोडवण दिल्याय आनी आमी तुजे थंय नितीवंत जातले.